गाळ भाटपाळी काणकोणा हांगासर पंच रामू नायक हांच्यांनी गणपती विसर्जना खातीर बांदिल्ल्या सपनांचें उक्तावण केलें। खूब वर्सां सावन ही मागणी आशिल्ली ती पुराय जाली। तशेंच रस्तोय जावचो म्हूण थळाव्यांची मागणी आसा। आमगे गणपतीची विसर्जन करपाक आमकां खूब त्रास जातालो। सकाळ देंवपाक आमकां सपनां नासलीं, आमकां खूब त्रास जातालो। आज आमगे वॉर्ड नंबर 1 नांव दिलो न्हू, हो निवण येयला। तेणी येयना फुडें 10 दिसां भितर ही सपन बांदून आमकां दिली। आतां आमकां देंवपाक एक 5-6 म्हळ्यार गणपती हांवें सकाळ देंवपाक आतां एक बरोबर। ताका हांव देव बरें कर म्हणटा आनी अशेंच तें आमगे कामां कितें तेणी करचीं अशें हांव ताका हें मागता। देव बरें कर। हेज पयलीं मागणी केल्ली काय कितें खंयच्या मागणी पंचा केल्ली कडेन? म्हळ्यार आमगे तें जालें ना। मागणी केल्ली आमी खूब फावटी, आमकां बेजार जाता सपन बांदपाक अशें म्हण आमचें हें केल्लें म्हळ्यार आमगे तें जालें ना। आनी कितें डिमांड केली तुमी डेवलॉपमेंटा खातीर तशें करून? आमगे हेंच आमगे मेन आहलें आनी आमगे एक रोड एक आमकां एक जावपा जाय। आमकां खूब वर्सां जालीं आमगे वो रोड जालो ना। आमगे खूब फावटी तें मारलें म्हळ्यार आमगे तो जालो ना। आतां हेजे फुडें आमी पळोवया। हे पंचायती ठराव घेतलो आसलो व्हड आदडी बांदून घेवपाचें सगळी व्हड निवळ करपा खातीर, पूण ते आजून कांय हें केलें ना। ग्रामसभेत तुमी मांडले आसा हय, तुमी? मांडले आहात। आनी कितें इश्यूज ग्रामसभे बी केल्ले आसा तुमी ते गांवची तुमची डेवलॉपमेंटा खातीर? थंय एक बंदारो बांदचोच म्हूण केल्लें आमी, कित्याक आमकां हें बऱ्या पडटा। पूण आतां हांगा बांदलो। पळय आमकां गणपती येवपाक वाट नासली सारकी। ती आतां खूब वर्सां जालीं आमी मागताले पंचा कडेन आमगे पयलींच्या, तो करया करया करयाच करतालो। आतां तो रामू निवडून येता तेणी 10 दिसां भितर रोखडें काम केलें आनी हे देवा कामान तेणी आपल्या कामाची बरीशी सुरवात केला। हेजे फुडें तशी आमगे बारीक बारीक खूब कामां आहा ती सगळीं तेणी करची तेजे कडेन मागता आनी हें करून दिलें पक्षा तें हांव देव बरें करूं म्हणटा। तुका दिसता की ते आयज म्हळ्यार मिटींग जावचे पयलीं तेणी काम केल्लें आसा? हे पंचायती अंडर काय तेजी सहकुशान केलें आसा तुका? तेजे सहकुशेन केलें तेणी, कित्याक आजून पंचायती पयरूच पंचायत फॉर्म जाला आनीक ते आजून टेंडर बिंडर कांय केलें ना। हें तेणी आपल्या हेजेन हें करून दिलां आमकां, तेजे बरें ताका देव बरें करूं। आयज म्हाका बरी खोशी भोगता, कित्याक काय म्हळ्यार हे कितलींशीं वर्सां जालीं तेमगे डिमांड आसलो आनी हांव सरपंच जालें तेन्ना हांवें करपाक केल्लें। मदीं कोण तरी एकटो येयलो की आपल्या वार्डा तूं कित्याक पडटा काय म्हणून विचारपाक, म्हणटकीर हांव स्टॉप जालो। आयज म्हाका ह्या लोकांनी म्हाकाच खबर ना की हांव इलेक्ट जातलो काय म्हणून। ह्या लोकांनी म्हाका खंबीरपणी म्हाजे फाटल्यान उबे रावले, तेजे बद्दल पयलीं हांव तांच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करतां। आनी असोच तुमचो मोग म्हाजेर उरतलो अशें हांव तुमचे फुडें आशा बाळगितां। हे म्हाका जेन्ना प्रचारा येयल्ले तेन्ना फक्त म्हाका हेच सांगताले की आमकां गणपती बुडोवपाक विसर्जन करपाक स्टेपी नात। हांवें सांगलें पळय हांव जर इलेक्ट जालो जाल्यार पंचायत फॉर्म जावचे पयलीं हांव हें करून दिता तुमकां इलेक्ट जाल्यार। त्या प्रमाणे हांवें आज तुमकां हे सपनां बांदून दिल्लीं आहात विसर्जन करपाक। आनी हांव मोकड्डार उबो रावलो, भाटपाळी उबो रावलो। मोकड्डार बी हांव निवडून येयलो, भाटपाळी बी हांव निवडून येयलो। पूण म्हाका ह्या भुरग्यां भितर खूब फरक खूब दिसता की हे भुरगे काम करून घेवपाचे। भाटपाळी वार्डा पळय भुरगे आसात ते काम करून घेवपा खातीर काम करून घेवपाक म्हाका फोर्स मारपाचे बाबा कर।